हॅलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स येस हांव जाणा काल आनी पोर हांवें व्लॉग घालूंक ना 2 दीस मातशें हांवें गॅप घेतलेले कित्याक फाटल्या दिसांनी कंटिन्युअसली व्लॉग्स घातलेले सो ताका लागून हांवें मातशे 2 दिसाचे गॅप घेतलेले. ओके आनी येस आय एम बॅक टुडे. आनी आयच्या व्लॉगान तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार न्हू फ्रेंड्स, तुमी पळयलां आसतलें फाटल्या 2 दिसां पयलीं हांवें एक व्लॉग घातलेलो की हांव सोफा पळोवपाक गेलें आनी म्हाका सोफा मेळोंक ना म्हण. सो येस फायनली म्हाका सोफा मेळ्ळो आनी आय एम व्हेरी हॅपी. आनी तुमकां त्या व्लॉगांनी सांगलेलें की म्हाका सोफा घेवपाची एक वीश आहली आमचे मिलाग्री साहेबीच्या फेस्ताकूच म्हूण. सो येस ती म्हजी विशूय बी पुरी जाली आनी म्हाका मिलाग्री साहेबीच्या फेस्ताकूच फेरयेन थिंगासर सोफा मेळ्ळो तो. ओके आनी तो हाडलोय बी आमी घरा कडेन. आनी खरें सांगपाचें म्हटल्यार न्हू फ्रेंड्स, एक म्हाका वीश आहली, सदांच हांव म्हणटालें मिलाग्री साहेबीच्या फेस्ताक हांव एक टेबल घेतलेलें म्हूण. बट न्हू टेबल हांवें ऑलरेडी शॉपाचेर परचेस केल्ले. ओके आनी तेजे उपरांत मागीर हांवें आंतोनी म्हणलें की आमी सोफा घेवया साहेबीच्या फेस्ताक. ओके सो मागीर फाटीं फुडें जाल्ली आमी ह्या फावट घेवपाक. ओके कित्याक आमच्या चॉयसाचें नाहलें म्हणून. ओके सो आमी खूब सोदलो मेळोंक ना. मागीर तेंचे स्टॉक जेन्ना काबार जाता ते रिस्टॉक करतात न्हू, म्हणजे आनीक वस्तू हाडून घालतात बी. सो आमी पोर गेल्ली पळय त्या दिसा न्हू थिंगासो न्यू आनीक कलेक्शन येयल्लें. ओके सो तितूंतल्यान म्हाका एक लायक जालो. ओके हेजे फुडें तुमकां हांव ते क्लिप्स घालतात जो आमी हाडला पळय ते तेन्ना तुमकां कळटलें कसलो बाय केला आनी कितें पळय ते. ओके सो म्हाका जाय आसलो सदांच आसता न्हू एक वीश लायक आपूण अमकेच कडेन अमकी वस्त घेतलेले बी म्हण. सो ते भाशेन म्हाका एक वीश आहली टेबल बी कितें घेतलेलें ऑल्टरा पोंदाक. बट ऑल्टरा पोंदाक टेबल दवरपाक हांवें ती घेतलेले शॉपासान. ओके सो म्हाका मागीर सोफा घेवपाचें हांवें एक हें केल्लें. सो फायनली म्हजी ती वीश पुरी जाली आनी हांवें ऑलरेडी तो घरा कडेन हाडलोय बीन. आनी सोफाच न्हू एक हांवें काबडूय बी घेतल्या म्हाका. ओके मेटलाची घेतल्या कित्याक वुडनाची मशीन 2 आहा सो हांवें हे फावट मेटलाची घेतल्या. ओके सो काबड आनी सोफाय बी हाडला. हेज्या उपरांत हांव ते थोडेशे क्लिप्स काडल्यात पळय ते घालता थिंगासर आनी कांय शूट करून नासलें. वान्स घरा येयल्या उपरांत हांवें ते शूट केल्यात. ओके थोडे क्लिप्स काडले ते तुमचे आख्खे शेअर करता हांव. आनी चेअर्स घेवंक ना सोफा वयली हालीं 3 सिटर्सच सोफा घेतला. तोलोच हांवें आनीक एक ऑर्डर दिला तो आजून येवंक ना. सो पळोवया तो केन्ना येता तो. ओके मांडे नाल्यार ट्युजडे मेवता म्हणून सांगला तेंच्यांनी. सो पळोवया वान्स तो येयल्या उपरांत तोय शेअर करतलें हांव तुमचेशी. आनी येस हे भाशेन हांवें सोफा घेतलो फायनली. म्हाका जाय आसलो पळय तो सोफा मेवलो. आनी आनीक एकूय पळयलो हांवें ऑफ वायटान बट तो कोणें ऑर्डर केल्लो. म्हणजे 3 पीस आहलेले ते बट 2 पीस ऑलरेडी आनी कोणें घेतलेले बी. सो एकूच पीस मेवतालो म्हाका तितून. सो हांवें म्हटलें नाका कित्याक तो मातसो न्हू हो मातसो रुनायक व्हडलो आहा तो मातसो बारीक आहलो रुनायक. सो ताका लागून हांवें म्हटलें नाका हो बरो आहा आनी बाबाक हो एक गिफ्ट कहो आमच्या कडच्या बर्थडे. कित्याक बाबाक न्हू सोफा म्हणल्यार बाबा आमचो पिसो जातालो सामको. हांवें ताका पळयलें एक्सायटमेंट तेजें जे दिसा आमी शॉपाचेर बी गेल्ली सोफा बी पळोवपाक तेन्ना इतलो तो आमकां सोफाचेर थिंगासर लायक चोडोन बसोन उडक्यो बी घालतालो. सो म्हाका न्हू एक वीश आहली की ताकाच हाडटलें म्हणून हांव घरा कडेन. आनी आतां नॅक्स्ट मंथान बाबाचो बर्थडे बी आहा सो एक ताज्या निमतान एक बर्थडे गिफ्ट कहो म्हणून हांवें तो हाडला ताका. लास्ट इयर हांवें घेतलेली काबड. ओके पळय ही वुडनाची काबड ही सायडीक आहा पळय ती रुमान. ओके सो ती घेतलेली हांवें तेज्या बर्थडेक लास्ट इयर. आनी आनीक तो हांवें ताका गिफ्ट दिल्लें बी बट तेज्या नांवान एक ताज्या बर्थडेच्या एका उगडासाक कही हांवें लास्ट इयर घेतलेली ही काबड आनी दीस इयर हांवें घेतला सोफा. ओके सो येस फायनली म्हाका जाय आसलेली ती वस्त म्हाका मेवली. आय एम व्हेरी हॅपी आनी थँकफूल म्हणटा देवाक म्हाका जाय आसलेली पळय ती वस्त मेवली. आनी लास्ट इयर पासून 2025 म्हज्यो खूब विशीज बी आहल्यो त्यो सगल्यो पुऱ्यो जाल्या. सो 2026 इयर पासून म्हजें खूब लायक बरें गेलां टील डेट. ओके व्हेरी ग्रेटफूल टू गॉड आनी आमची मिलाग्री सायबीण आनी वेलंकीन सायबीण माय कित्याक ज्यो म्हज्यो वीश आहल्यो पळय त्यो सगल्यो पुऱ्यो जाल्यो म्हूण. सो येस हांवें थोडेशे न्हू क्लिप्स शूट करून दवरलेले जेन्ना सोफा काबड बी घरा कडेन हाडल्या पळय तेन्ना. ओके सो ते हांव ह्या क्लिपा फाटल्यान एटॅच करता ते तुमी पळया आनी तुमकां म्हज्या फेसाचेर एक्सायटमेंट पळोवन कळटलें हांव कितलें हॅपी आहा तें न्हू. सो येस आय एम व्हेरी हॅपी आनी म्हजें चड हॅपी आहा तो बाबा आहा. ओके सो ते तुमी क्लिप्स पळया आतां. ओके कित्याक हांव चड उलयना नाजाल्यार व्लॉग न्हू खूब व्हडलो जातलो सो ताका लागून. आनी तेच भाशेन न्हू जेन्ना हांवें काबड आनी सोफा हाडला न्हू त्याच इवनींग मागीर आनी तुमी म्हणपाक आपणाचे केस कर्ल्स कर म्हणटा ताका कर्ली केस लायक. ओके लास्ट व्लॉगांनी तुमकां सांगलेलें पळय
रिक्वेस्ट केल्लो की कोणाक खबर आहा हूंय कर्ल्स बी करतले म्हाका सांगा बी म्हूण. ओके, सो ताका कर्ल्स लायक आनी ताणें केंस न्हू आतां वाडयले स्पेशली कर्ल्सांक लागून म्हणजे हेअर कर्ल्स करपाक जाय म्हूण. सो म्हयशी न्हू बारीक तो कितले एमएमाचो तरी कलर आहा. ओके, सो तो म्हणपालो म्हाका तूं आपणाचे केंस कर्ल कोत्ता टेम्पररी बेस्टेन आमी खंय स्ट्रेट कोत्ता केंस टेम्पररी तो हे. ओके, सो मागीर हांवें म्हटलें बरें कोत्ता. ओके, सो तेन्ना धाकटोसो एक क्लीप काडलो जेन्ना ताजे केंस कर्ल्स कोत्ताले पळय तेन्ना. ओके, चड बारीक करूंक न्हय कर्ल्स ताजे, मातशे खुबूच केंस घेवन अशे मोटे मोटे कर्ल्स केल्ले. ओके, कित्याक ताका न्हू वचपाक जालें कामाक आनी ताका लागून थोडोसो टायम आसलेलो म्हजेशीन. सो ताका लागून हांवें म्हटलें की ते फास्ट फास्ट कोत्तलें म्हूण. तितलें परफेक्ट जावंक ना एक्चुली ते व्हिडियोचेर कळना कर्ल्स जाल्यार ते तितले, बट लायफ पळयत न्हू जाल्यार कळतालें कर्ल्स जाल्यार पळय ते, बट तितलें परफेक्ट जावंक ना. सो धाकटोसो क्लीप काडला तोय बीन घालता ह्याच व्लॉगान. ओके, आनी येस तेजे उपरांत मागीर ते कर्ल्स बी केले, बट उरले ताचे सांगे पासून तो कामाचो येवं पासून उरलेले. इट्स नॉट डेट कितें पिड्यार जालें ना, उरलेले. सो येस बेश्टे केले ते टेम्पररी बेश्टे ट्रायल दिल्ले ते केंसाचेर आमचे 6 मंथाचे बी कोत्ता न्हू ते करूंक जाय म्हणून. ओके, सो पळोवया केन्ना आतां ताका विश आहा. एकदां केल्ले म्हज्या भयणीन तुमकां सांगला पळय लास्ट व्लॉगान एकदां केल्ले पळय ते. सो येस आतां भयण येयत जाल्यार भयणीकूच कर म्हूण सांगता, नाजाल्यार पळोवया पार्लरान बी करपाचें. ओके, सो तोय बी क्लीप घालता ह्याच व्लॉगान. सो ते क्लिप्स तुमी सगळे पळया. काबड सोफा हाडला बीन पळय ते आनी केंस कर्ल्स बी केल्या बीन पळय ते. ओके, सो येस हेचेरूच हांव व्लॉगूय बी आयचो एंड कोता. इफ तुमकां आयचो व्लॉग लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा. म्हाज्या चॅनलाक आजून कोणें सबस्क्रायब करूंक ना आनी कोण न्यू आहा म्हज्या चॅनलाचेर जाल्यार सबस्क्रायब करा चॅनल. टिल देन तुमकां मेळटा म्हज्या नेक्स्ट व्लॉगान. टेक केअर, बाय, गुड नायट, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग. सो हो आसलेलो आमचो सोफा जो आमी बाय करून हाडला पळय तो. आनी ताच्या उपरांत हो एक धाकटेशें बसपाचें हांवें घेतला. आनी ताच्या उपरांत ही पळय हांवें काबड घेतल्या डबल डोराची. ओके, सो ती हे भाशेन आहा भितर. आनी हांव तुमकां दाखयतालें कितली ड्रॉवर्स आहात पळय ती. सो हिंगासर आहा 2 ड्रॉवर्स शूज घालपाक बी मेळटा. आनी ताच्या उपरांत मागीर हिंगासर एक हा ड्रॉवर भितर आनी हे एक लॉकर आहलें. ओके, ताका भितर आनी एक लॉकर आहलो धाकटोसो. ओके, सो हे भाशेन ती सिंपलशी हांवें घेतल्या कित्याक म्हाका तो चडसो रोपूच घालपाक जाय तितून, सो ताका लागून. आनी हे भाशेन ताका भायल्यान 2 मिरर आहले आनी हो भायलो लूक तेजो. ओके, आनी ती कलरान मरुणीश खंय आहली, बट हिंगा तुमकां घडीक डिफरंट दिसतलो कलर. आनी या बरी आहली ओवरऑल सगळी. आनी ताच्या उपरांत मागीर जे भाशेन हांवें तुमकां सांगलां पळय पयलें की आंतनीचे केंस कर्ल्स बी केल्या बीन म्हूण. ओके, सो येस ताजे कर्ल्स केले हिंगासर. ओके, सो तो तुमी क्लिप्स पळय आतां एंड मेरेन.